शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. भाव भयणीनो, जेजू शांतीची खबर करता आपल्या शिसां लागीं. हीच शांतीची उतरां आयच्या काळार आमचे लागीं जेजून उलयल्ली आमकां गरज आसा. डू वी नीड दॅट जीजस स्पीक्स टू अस अबावट पीस? गरज आहा? पळय, आदल्याहून चड आतां घडये आनिकूय चड गरज आसा. कित्याक शांती पिड्यार जायत आसा. शांतीचो माहोल जो आसलो आमचे मदें तो पिड्यार जायत आसा. आतां मणिपूर हांगासरूच आमी पळयत जाल्यार आतां म्हणल्यार आमकां ताची स्टोरी घडये सारकी खबर आसा, कितें चल्ललें आसा. सारकें पळोवंक गेल्यार हें धर्माचें झूज न्हू, धर्म झूज न्हू, हें हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदलें झूज न्हय. पूण मणिपूर जे ट्रायब्स आसात तांचे विशीं आनी तांचे जमनी विशीं हें झूज सुरू जालां. एक मेजॉरिटी ट्रायब जो आसा ते हिंदूज आसात आनीक जो मायनॉरिटी एक ट्रायब आसा ते चडशे क्रिस्तांव आसात. पूण जे मेजॉरिटी आसात तांचे लागीं जमीन थोडी आसा. तांच्या स्टेटाची जमीन जी आसा ती तांचे लागीं थोडी आसा. कित्याक तांणी हे रिजर्वड फॉरेस्ट आसात तातूंतल्यान जमीन विकती घेवपाक जायना, आपली ओनरशीप करपाक जायना. मेथीज म्हणटात तो ट्रायब तो. जाल्यार दुसरे वाटेन हे ट्रायबल्स जे आसात तांचे लागीं जमीन चड आसा. जरूय ते मायनॉरिटी तरी पूण मेजॉरिटी ऑफ लँड तांचे लागीं आसा. तांकां कुकीज हें तांच्या ट्रायबाचें नांव आनी तातूंत चडशे क्रिस्तांव आसात. जाल्यार तातूंत भितर सरकार, नवो सरकार जेन्ना आयला तेन्ना नव्या सरकारान हे जे मेजॉरिटी आसात तांकां ST कॅटेगरीन घातलेले आसात. आनी ST म्हणल्यार आमी जाणा तांकां चड सवलती आसतात, जावं जमनी वाटेन, जावं कामा वाटेन आनी हे दुसरे वाटेन. ते वेल टू डू आसात तांकां ते ST कम्युनिटीन घातल्यात देखून हे जे मायनॉरिटी आसात, कुकीज म्हणटात, तांणी प्रोटेस्ट केलो की तांकां ST कम्युनिटीन घालपाची गरज ना, कित्याक तांचे लागीं आसा ते मेजॉरिटीनूय आसात. आनी ह्या पासत हीं क्रिस्तांवां. आनी ह्या क्रिस्तांवान जे हिंदूज आसात, मेजॉरिटी आसात, तांणी ह्या रागान तांचीं मंदिरां लासलीं, इगर्जो लासल्यो, लोकांक मारून उडयले. हीं क्रिस्तांवां. भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार तें आयिल्लें आसा की क्रिस्तांवांचो दुमाळो सुरू जाला. वय, क्रिस्तांवांचो दुमाळो सुरू जाला, पूण कारण धर्माचें न्हय. आमी धर्माचीं, वेगवेगळ्या धर्माचीं मनशां आमच्या भारतांत एक बराबर जियेता. आनी भोव करून ह्या नॉर्थ इस्ट जे आसात ते थंयसर केन्नाच असलीं झगडीं, धर्माचीं झगडीं जालीं म्हूण आमी केन्नाच आयकूंक ना. पूण आतां सुरू जाल्लें आसा. सुरू जाता एके कडेन पूण पावता निमणे धर्माचेर. कित्याक आयचो सरकार जो आसा, आयचे पॉलिटिशियन जे आसात ते हाचेरूच विस्वास दवरतात की धर्म झूज वो धर्म युद्ध करपाक जाय. आनी धर्म युद्ध करीत जाल्यार लोक आमचे वाटेन येतलो. भोव करून जे मेजॉरिटी आसात आमच्या देशांत, हिंदूज आसात ते मेजॉरिटी आसात. आनी तांकां एके भाशेन खुबळावंक आनी आपलें करूंक आयज धर्माचें कार्ड उजार केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. दुसऱ्या स्टेट्सांची खबर सोड, आमच्या गोंयांतूय आतां अशें जावपाक लागलेलें आसा. 2 म्युनिसिपालिटीचीं इलेक्शनां आमच्या गोंयांत आतांच हालींच जाल्यात. सांकळे हांगासर एक कॅन्डिडेट ओपनली एक हेट स्पीच करता मुस्लिम्सांचेर आड. ती उलोवपी आसा ती हिंदू, पूण मुस्लिम्सांचेर आड उलयली आनी असले हेट स्पीच करपी आसा तांकांच लोकांनी वेंचून काडले. ती जिखली थंयसर सांकळे, आमच्या चीफ मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर. जाल्यार कितें चल्ललें आसा? शांती आयज खंय पावलेली आसा आनी कित्या कारणां पासत? पदवी मेळचे पासत आयज धर्माचो एके भाशेन वापर केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आनी आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते लॉज नासलेल्या भाशेन हेंच करतात. आमचे कॅथलीक MLAs आनी कॅथलीक जे पॉलिटिशियन आसात ते आपणाक मेळटा देखून तोंड बंद करून ओग्गी आसात. ते जाप काडिनात, ते ताचेर निशेध मारिनात. आनी तांकां जर तर प्रश्न केलो जाल्यार ते जबाब दुसरे भाशेन दितात. आमच्या गोंयांत तशें जावचें ना, आमी आसूं पासून जावचें ना, असली नाका जाल्ल्यो वस्तू.
पूण आयज शांती बिगडत आसा आनी ह्या पासत आयज जेजूची शांतीची उतरां आमी परतून आयकूंक गरज. भयणीनो, पयली पवित्र सभा आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता पावलू आनी बार्नबास. ही पयली पवित्र सभा आसा तांकां घट करीत वेताले, तांकां एनकरेजमेंट दीत वेताले. ल्हान ल्हान पवित्र सभा त्यो व्हडल्यो न्हू. ते एक कडेन तावन दुसरे कडेन तावन तिसरे कडेन वेताले. जायतीं नांवां आमी गांवांची आयकता, थोडीं आमच्यान ती म्हणूंक पासून जायना सारकीं. जाल्यार ह्या गांवांनी हे पवित्र सभांक जेन्ना ते भेट करतात तेन्ना थंय जशें आयज आमी आयकलां, हे थोडेशे जुदेव आयले आनी पावलूक फातरावंक तांणी लोकांक एके भाशेन खुबडायले आनी लोकांनी तेंच केलें. तांचें आयकलें, पावलूक फातरायलो आनी जीव गेल्लो कसो सोडून तो मेलो म्हूण समजून ताका गेले. आयज असल्यो वस्तू घडये जावपाच्यो आसात आनीकूय. आनीक एक पावटी कारण धर्माचें न्हू, पूण कारण दुसरें आसा. घडये पॉलिटिकल पदवी जायी, घडये जमीन जायी, घडये दुडू जाये आनी ह्या पासत धर्माचो भेद घालून सुरू जाता. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, पावलून आनी बार्नबासान कितें केलें? पावलू ताच्या शिसांनी ताका व्हेलो, तो परतून उठलो आनी परतून उठून परतून शारान गेलो. भिवून फाटीं रावूंक ना. आनी परतून शारान गेलो तेन्ना ह्या लोकांक जे भियेल्ले, पावलूक मारलो म्हूण भियेल्ले, तांकां एक घोटाय दिली, भियेनाकात, तुमच्या भावार्थाक थीर रावात. हेर दुसऱ्यो वस्तू पावलू कडेन उलयना, पूण भावार्थाक थीर रावात. कित्याक आखरेक मेरेन जो कोण भावार्थ सांबाळटलो तोच जैतिवंत जातलो. आनी जीं कोण हे भाशेन आतां असलीं नाका जाल्लीं केस्तांवां सुरू जातात, कोण आपले पदवेक लागून धर्म वापरता आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात, तेन्ना तांचे फाटल्यान जे गेले आपलो धर्माक फाट करून, आपल्या भावार्थाक फाट करून ती सांडटलीं. भोव करून आमी क्रिस्तांवांची आसात, आमचो भावार्थ आमी फाटीं दवरून, कुशीन दवरून असल्या दुडवां फाटल्यान, पदव्या फाटल्यान वेतात ते सारके सांडटले. भाव भयणीनो, आयज जेजू हींच उतरां, शांतीची उतरां जी पावलून मागीर वचून लोकांक दिलीं, ही जेजू उलयता. खंयची शांती? शांतीची खबर सगळे करतात. जे कोण झुजतात ते पासून शांतीची खबर करतात. जेन्ना झुजां जातात आमच्या देशा मदें, कित्याक झुजतात? कित्याक आमकां शांती जाय देखून. हें एक फकाण कशें, आमकां शांती जाय देखून आमी झुजता, घेरां करता. जाल्यार जेजू म्हणटा शांती संवसार दिता तसली न्हू, पूण म्हजी शांती तुमकां दिता. आनी म्हजी शांती म्हणटा ती कसली? पवित्र पुस्तक उगडून जरी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां शांती मेळटा ती तुमच्या काळजांनी घातल्या ती शांती. तुमची काळजां बदलात. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता म्हूण जेजून म्हणल्यार ती काळजान भितर. म्हणटच काळीज जें आसा, वो काळजान जे आमचे आवंडे आसात, मनान जी आमची चिंतनां आसात, जायते पावटी आमी सगलो राग घेवन रावता आमच्या मनान आनी त्या उपरांत आमच्या काळजाक एक आवंडो आसा दुसऱ्याक वायट करपाक, दुसऱ्याचें पाड घालपाक, हांव व्हडलो जावपाक. ही काळजाची आशा, डिझायर ऑफ हार्ट, हो बदलोवपाक जायो. तेन्ना ही जेजूची शांती आमकां मेळ्ळी. पूण जरी तर आमचो डिझायर ऑफ हार्ट ह्या संवसाराचो, म्हणल्यार ही जमीन म्हाका मेळपाक जाय, हो देश म्हाका मेळपाक जाय, ही पदवी म्हाका मेळपाक जाय, ही कदेल म्हाका मेळपाक जाय, असली जाल्यार तातूंत शांती मेळचीच ना. आनी जे कोण आपणाक ती मेळ्ळी म्हूण समजतात, भोव करून जैत मेळ्ळें, वो इलेक्शन जिखलो, वो जमीन मेळ्ळी, आपणाक शांती मेळ्ळी म्हूण समजता, तांकां झेम पासून पडना रातची. तांची काळजां जाग्यार ना, तांचे घोराबे जाग्यार ना. जाल्यार जेजूची शांती आमचे घोराबे सांबाळटा. जेजूची शांती आमच्या काळजाक थार दिता. जेजूची शांती आमच्या भावार्थाक थिराय दिता. तर हीच कृपा भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक मागुया. आनी जो माहोल आतां सद्याक आमच्या देशान चालू जाल्लो आसा, तो शांतीन, जेजूचे शांतीन थिरावंक आमी क्रिस्तांवांनी जेजूच्या पाटलावदारांनी ही शांती एकामेकाक दिवंक आनी आमच्या भावार्थाक थीर रावंक आमकां बोड आनी कृपा दी म्हूण मागुया. तुमचें काळीज उचांबड वो बेजूड जावं नये.
पूण तुमच्या भावार्थान थीर रावात आनी हे भाशेन आमकां खरी शांती जेजूची मेळटा. तर आमच्या काळजांनी ही खरी शांती जेजूची उपजय. तशेंच सगळे हेर लोक आसात सगळ्या धर्माचे, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव, ह्या सगळ्या लोकांच्या काळजान जेजूची शांती ओतय म्हूण आमी बापा लागीं खेरीत भाशेन मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.